प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 5वी चीट 31 ते 40 आनी 7 पर्यंत 31 to 47. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर बरे भाशेन आयकुया. हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजे गोवायकेक मोल ना. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाणा. तुमी तुमच्या निरोप्यांक युवांशी फाटयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायकेचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारणा पासत उलयतां. हांव एक जळटी आनी लोकलोकीत पणटी जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इतलो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवायकी, जिवाचे गोवायकी परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्या, हांव करतां तीच कामां. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दिता. बापान म्हाका पाठयला आनी ताणेंच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रुपूय तुमी कदींच पळोवंक ना, आनी ताचो सोब तुमचे भितर रिगलोलो ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी बावार दिविना. धर्मशास्त्रांच्या बरोवप्यांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीट घालून शिकतात. खरें म्हणल्यार तीच म्हजे विशीं साक्षी दिता. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळ्ळो तांची हांव पर्वा करीच ना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवय नाच. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव आयलां, तरी तुमी म्हाका मानून घेना. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतले. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत, कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच ना. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजो नाका. मोइजेसाचेर तुमी भरवंसो दवरता तर तोच मोइजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोइजेसाचेर भावार्थ दवरलोलो जाल्यार म्हजेरूय तुमी भावार्थ दवरतो आसते, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपाचेर तुमकां भावार्थ ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर कसो म्हूण तुमकां भावार्थ आसूं येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमकां खूब वस्तू आसात शिकपाक, पूण आयज आमची नदर दवरया ह्या वडींचेर. जेजू आयज कितें म्हणटा? तो म्हणटा, म्हज्या बापाच्या नांवान हांव आयलां, तरी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतात. भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर आमचे कडेन आसा, जेजून ह्या संवसारान येवन आमकां देवाची खोशी, देव आमचो कितलो मोग करता तो, आपल्या बापाची खोशी केली आनी आमकां सगळें जें आमकां करूंक जाय आमच्या क्रिस्ती जिवितान ताणें आमकां सगळें सांगून हें आपल्या पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां. तरी आमी आयज खरेंच देवाच्या उतराक आमी मान दिता. खरेंच आमी जेजूक आमी मान दिता. खरेंच तें बरयलां त्या पवित्र पुस्तकाचेर तें उतरां आमी मानून घेता. ओ आमी दुसऱ्या कोणाक आपल्याच नांवान येता ताका आमी मान चड दिता. ताचे फुडें 40 आनी 4 ह्या वडीन जेजू कितें म्हणटा? तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत, कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खोशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात.
भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां खरेंच देवाचो मान जाय, खरेंच आमकां देवाचें सगळें बरें जाय, तर आमकां कितें करूंक जाय? आमकां जाय गरज भावार्थाची, भावार्थ जेजूच्या उतराचेर. आनी जेजू आयज प्रश्न विचारता, म्हणटा तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत? कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवंक खोशी जातात. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एकामेकाचो मान घेवपाक खोशी जाता, कोण आमकां म्हणटा, अरे तूं बरो मनीस, तूं बरो हें कोत्ताय तें कोत्ताय, तूं बरो उलयताय, तूं बरो दिसताय, हेंच आमी आमचे खरेंच आमच्या जिवितान हेंच आमी दुसऱ्या कडचो घेवन आमी एकदम खोशी जाता. पूण खरेंच आमी देवाक मान दिता, देवाची खोशी पळयता, खरेंच देवाच्या तोंडाचेर ती खोशी आमी दिवंक पळोवंक सोदता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून ते आमी सद्दां आमच्या जिवितान पाळटा, तेन्नाच की आमी खरेंच देवाची खोशी कोत्ता, खरेंच देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता. पूण आयज जेजू एक प्रश्न विचारता. तो म्हणटा, तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत? कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात, पूण एकल्याच देवा कडसून जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. भाव भयणीनो, आमी खरेंच जे जेजू म्हणटा ती हीच मनशां आमी, की आमी देवा कडसून जो मान येता ताची पर्वा करिना. म्हणजे आमी देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरिना, आमी आमचें देवस्पण कोत्ता, आमी धन कोत्ता. पूण खरेंच ह्या देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून हें सद्दां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पाळटा काय? आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या देवाचें उतर आमी आयकता, खरेंच जेजूची उतरां एकदम कडक उतरां ही, पूण तो खरेंच सत सांगता. कित्याक भाव भयणीनो, आमकां आतां सगळे आमच्या जिवितान आमी थोडी आमी धन कोत्ता, आमी मिसाक वता, आमी मागणें कोत्ता, आमी सगळें कोत्ता. कोरेजमाच्या दिसांनी आमी उपासूय कोत्ता, खूब वस्तू कोत्ता. पूण खरेंच ह्या उतराचेर, जेजूचें जे उतराचेर आमी खरेंच नियाल केला, खरेंच आमी तो जो मान आमकां देवा कडसून मेळोंक जाय, तो आमी खरेंच आमी ताजी पर्वा कोत्ता वा पर्वा करिना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयज हें शिवर्तमान आमी आयकता, तेन्ना आमकां खरेंच गरज ह्या जेजूच्या उतराचेर, ह्या पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्या त्या उतरांचेर खरेंच नियाल करून हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून हें दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळून, कित्याक तेन्नाच की आमी दुसऱ्या लोकांचो लोक कितें म्हणटा तो, लोक आमकां कितें सांगता तो, ताजेर पर्वा धरिनासतना फकत जेजूच्या उतराचेर पर्वा धरून, तेन्नाच आमचो संबंद देवाशी घट जातलो, आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी घट जातलो. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर म्हणटा, आमी देवाचे उतराचेर आमी थार दिवंक जाय आनी आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी घट जावंक जाय. तेन्ना कळ्ळें जाता तें भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, हो देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता, आनी हो देवाचो मोग जो आमचे भितर व्हांवता, आमी आमच्या पेल्याक दिवंक पावता. आनी तेन्नाच आमी दोनूय कायदे मोगाचे पाडूंक पावता, एक देवाचो मोग आनी आमच्या पेल्याचो मोग. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाच्या वेळी नियाल करता, आमी देवाच्या उतराचेर चोत्राय दवरुया, आमी नियाल करुया, आमी थाराय घेवया की आयजतान आमी हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटले. आनी खरेंच हो मोग जो आमकां देवान दिला पवित्र आत्म्या उदेशी, हो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आनी खरेंच तांकां जेजूची बरी खबर दिवपाक आमी पावतले. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.